मोगाच्या भावानी बहिणीनो, माझ्या ठिकाणी हाव राईट असा. तुम्ही समजत असात फादर अलेक्स डिमोला कित्याक गाळी दिता लुईस, ऑलिम्ब्रेटाक बिशप ऑलिम्ब्रेटाक कित्याक गाळी दिता म्हाका कुत्रो चावूंक ना. हांव 2 वरांस गप रावलो. माझी त्यांनी अनायलमेंट करूंक ना. हांवें कोर्टाची ऑर्डर दिली तरी त्यांनी अनायलमेंट करूंक ना. म्हणून आतां आमी कितें केलेलें आसा की आमी 4 मनशां आसा, 4 कपल. आमकां जेंका त्यांनी त्रास दिल्लो आसा, आमी ह्युमन रायट्स कमिशन हेंच्याकडे हेंची कंप्लेंट घालतलो हांव, अलेक्स डिमोलाची आनी ऑलिम्ब्रेटाची. तशेंच हांवें ऑनलायन पाप साहेबाक लेटर धाडलेलें आसा. म्हणजे ती अशें फेसबूक अशें केलेलें आसा, पण आतां ऑफलायन पण धाडटलो, हेंची कंप्लेंट करतलो. आमकां ती देवाच्या नांवान ब्लॅकमेल करतात. कॅनॉन लॉ. अरे आमी तुमकां कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा, आमच्या चर्चच्या प्रोसेस प्रमाणे आमी तुमचे कडेन येयल्या, पैसे दिले 7,500 रुपये, तरी तुम्ही आमची कामां करत नात, आमकां ब्लॅकमेल करतात देवाच्या नांवान. हे हांव सगळे पाप साहेबाक सांगतलो. आणि दुसरें म्हणजे आमच्या लोकांक हायस्ट एज्युकेशन मेळूंक जाय, ह्या मागीर हांव लेटर धाडटलो पाप साहेबाक. आणि पाप साहेबाचो हांव चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर जातलो. तुमकां सांगता, पाप साहेबाचो हांव दोस्त जातलो. कळ्ळें? हे समजून दवरात. आणि हे जे करतात हे चुकीचे करतात. त्यांचे तर काजार जावूंक ना. तांकां काजार म्हणजे कितें माहीतच ना. हे कोण आपलो अलेक्स डिमोला कितें माहीत आसा काजार म्हणजे कितें. अरे लोकांकी त्रास तुम्ही कित्याक करताय? तुमची ऑर्डर दिलेली आसा, सगळें दिल्या, तुम्ही पैसे घेता. 2-2 वरांस लावले. 2 वर्सां नंतर हांव ताका गाळी दिता. 2 वरांस पयलीं हांवें गाळी दिवंक ना ताका, सांगता. 2 वर्सां नंतर ताका गाळी दिला. म्हाजें काम करूंक ना तेणें. आणि हांव आणि 4 मनशां आमी ह्युमन रायट्स कमिशन हेंच्या कडेन तेंची कंप्लेंट घालतलो हांव. समजून घेयात. आणि पाप साहेबाक पण लेटर धाडटलो आतां ऑफलायन. म्हाका वेळ मेळून दीत, सगळें करतलो हांव. ओके.